BMS सांगतो इंडस्ट्रियल इंजिनिअरिंग करतानाची UN नावाचेનું स्टार्टअप आयडिया पिच केलेलं आहे. तशीची तेची आयडियाक गव्हर्नमेंटचा शादुकुनू फंडिंग मेळलेलं आहे. आणि 2018 ಅಂತೂ ವರ್ಲ್ಡ್ ಎನ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಡೇ ಹಾಕ ಆಮ್ಗೆಲೆ ಹಾನರೇಬಲ್ ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಜಿ हांगेलेद्रा आयडिया पिच केलेला. सान एजांतूची दोन्ही स्टार्टअप रन करताशे. आमगेल्या कोंकणी समाजाच्या भरमेच्या कोंकणी वुमन एंटरप्रेन्योर आज आमगेलो आसा. नमस्कार. स्वाभिमानी पावला कार्यक्रमाक तुमक सगळ्यांचे स्वागत. आज आमगेलो आसा श्रीमती अंजना कामत, फाउंडर हेल्दी फायबर. तुमका हांव हे कार्यक्रमाक स्वागत करता. पूरे ಜನಕ್ಕೆ ನಮಸ್ಕಾರ. ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಆನಾ ಫಾರ್ ದಟ್ ವಂಡರ್ಫುಲ್ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. सो आमगेल तो एंटायर जर्नीच तुमगेल उलोच पुढे. फर्स्ट क्वेश्चन म्हगेला तुम्ही नरेंद्र मोदीजी लगी वचून तुमगेला स्टार्टअपाच्या पिच करतना. सो द एंटायर एक्सपिरियन्स कशें आशिल्लो? म्हाका एक कामात ऑटो रिसायकलर्स म्हणून आमगेले एक स्टार्टअप. तातूंत आमी एंड ऑफ लायफ व्हेकल्स ऑटोमोबायल रिसायकलिंगा विशयान मस्त रिसर्च आनी स्टडी करून आमगेलें एक इनोवेशन आशिल्लें. त्या इनोवेशनांतू आमकां युनायटेड नेशन्सांना रेकग्नायज करून तांणी इनवायट केला इन युनायटेड नेशन्स डे एंड ऑल्सो इन वर्ल्ड एनवायरमेंट डे आपयलेलें आमकां. सो तेदना तांणी आपोवपाक जाल्यार आमकां सांगन दिसिल्लें की आमगेले प्रायम मिनिस्टरूय येवन आमगे लागीं उलयता आमगेल्या इनोवेशना विशयान म्हणून. सो आमी पुरो जाणां आमगेल्या टिमा वांगडा आमी डेल्लीची आमकां तेची. आफ्टर गोईंग देर थंय वचून जातरी आमकां सांगली की 3 की 4 दिवसांतू आमगेले प्रायम मिनिस्टर येवन आमगेल्याक उलयता म्हणून. तेदन इट वॉज एन इमोशन आय कॅन नेवर फॉरगेट. बट कसं म्हणजे पुरे म्हणायचं मिक्स्ड इमोशन ना. खुशी जाता बट कसं उलयता कसं विषय विथ ह्या नमने प्रिपरेशन्स करता. सो मस्त स्मॉल ड्युरेशन मेळटा. ताजे नंतर कसं जालें म्हळ्यार तांणी आयली कुडले एक एकले स्टॉलाक वचून हे पळोवन मातांची मागीर नंतर फ्यू सेलेक्टेड स्टार्टअप्स वर इनवायटेड जस्ट टू हॅव अ one-on-one conversation with him. सो आय वॉज लकी म्हाका कमीगेल पिक जाल्लें. सो वचून आमगे अरावंड 60 seconds or 60 to 100 seconds दितांची आमगेले कंप्लीट इनोवेशन डिस्क्रायब करूंका. लायक एवरी वन नोज एंड हाव पेशंट हियरिंग ही गिव्स जेवो कितले चंद करून एक कंप्लीट आयकतांच म्हणत तांणी उलोवन जातरी ही गेव मे पेशंट हियरिंग कंप्लीटली. तांकां सगळे सब्जेक्ट कोतास आमी कसं उलयता आसच म्हणून. अशें न्हय की आज सांगिल्ल्यान तूं कशें की 4 क्वेश्चन निवडून फिनीश करता म्हणून. आमगेले बॅकग्रावंड चॅक जावन आसता, आमगेले सगळे सेक्युरिटी चॅक आतां सुमार पुरे इंटरॅक्शन्स जावन आसता. सो दॅट ही नोज वॉट एंड हूम ही इज स्पीकिंग टू. हाचे नंतर मी प्रोजेक्टा विशयान एक 2-3 क्वेश्चन निमगेले आनी आमी ते आन्सर कोन्न जातरी इट म्हळ्यार इट ब्रॉट दॅट कंप्लीट सायकल टू वाय वी वर देर. And it made our day and it made our purpose of doing that particular project which has social impact churda complete tashi. ओके, ग्रेट. तुमगेला मुखावेल जर्नी उलोच पुढे आमगेले ऑडियन्स खातीर तुमगेले एक सान परिचय तुमगेले फॅमिली आनी तुमगेल्या घराच्या विशयी आमकां सांगा. सो म्हजें नांव अंजना कामत म्हणून. म्हगेलें अण्णा नांव गणेश कामत. म्हगेल्या अम्मा नांव लता कामत. हांव दोनी दुवा अण्णाक 2 जण चेडवा. म्हगेलो अक्क US आसा आनी माय फॅमिली इज वेरी वेरी सपोर्टीव ऑफ वॉट आय डू कंप्लीटली थ्रू सान तुकून. ऑलवेज आमकां कशें आवट गोईंग जनान वचून उलया जल तितले नॉलेज गॅदर करया म्हणाले एक आयडियाचे फॅमिली तुकून येवचे. म्हगेल्या अज्जान नांव एस्मा वरदराज कामत म्हणून गुरपूरच्यानी बट आतां गांव कोड्याल जाला. सो म्हाका रिसेंटली वंडिके जाल्ले कोड्यालचे एक चेल्ल्याले तागेलें नांव आदित्य कामत म्हणून. ओके, ग्रेट. तुम्ही आता कामत ऑटो रिसायकलर फस्ट स्टार्टअप करते ना. सो ताजे विशयार एक इयर अंतू 2017 अंतू
UN नावाचं ऑपॉर्च्युनिटी मेळ्ळें. नीती आयोगांतूय तुमी चमकली ती आनी तशीची एक बिझनेस समिटाक अटेंड जावचे एक चान्स मेळ्ळा. सो ह्या तिन्नी एक्सपिरियन्स कशें आशिल्ला? ಅಕ್ಕ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಿಗೆಲೆ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ದಿವಕ ಜತ್ಸಾನ ಮಿಗೆಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕೋನ್ ಜತ್ತಾನ ಮಕ್ಕ ಗೊತ್ತಸಿಲ್ಲ ಕಿ ಯಾವ ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಬೈಸನ ಮಕ್ಕ ಮಿಗೆಲೆ ಮಾಡಲ್ ಯಾರ್ಗಾನು ಕೋರ್ಕಾಮನು ಇದು ಏಕಿತ ಮಾಡಾರಿ ಅನ್ನಲೆ ಜೋ ಅಜ್ಜಾಲೆ ಇಟ್ಸ್ ಆಲ್ ಇನ್ ಟು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ आणि द एंटायर फॅमिली इज एम्प्लॉयड अदरवाईज बट म्हाका कसले मिगेल कोरका म्हण सुरे दिसता कोण आशिल्लें आनी त्याची जावन म्हाका मस्तू सपोर्टूय मेळ्ळा फॅमिली तुकून हांव कसलें एकली म्हणल्यार म्हाका करूं जायनातलें आनी कोणाक करूं जाता म्हणून दॅट वॉज समथींग दॅट ऑलवेज मिगेल माथ्यांत आशिल्लें केन्नाय. सो त्या इंजिनियरींग जाता जाता आसतना हांव मिगेल इंजिनियरींगा प्रोजेक्ट आसता न्हय ते हांवें खंयचे एक लायक डिरेक्शनान तूं यूज करता म्हूण आशिल्लें. म्हाका एकाडेमिक्साक ज्यो ग्रेड्सा खातीर करना म्हूण आशिल्लें हांव ते म्हाका बिजनेस आयडिया करूं जाता जाल्यार मात्र ते प्रोजेक्ट घेत म्हूण आशिल्लें. सो हांवें ऑटोमोबायल रिसायकलिंगाचे प्रोजेक्ट घेवन म्हाका ते 7 सेम आनी 8 सेमान तूं लायक मिगेल प्रोफेसर जातकून इनपुट्स मेळ्ळे की कसो करीत कसो करूं नज म्हणून म्हाका. सो हांव ते प्रोजेक्ट वर्क घेतिना हांवें मिगेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स केला मिगेल बिजनेसाक थंय तुकून स्टार्ट जालें सगळें. मागीर नंतर मिगेल इंजिनियरींग जावच फुडेंच आमी आमगेल कंपनी फॉर्म करून घेतले. मागीर नंतर आमगेले सुमार पुरय रिसर्च पुरय जावक जाल्यार लायक आय टोल्ड यू मिगेले UNन रिकग्नायज करून घेतले आमगेले इंडियान कितलो इम्पॉर्टंट ह्या पर्टिक्युलर कॉन्सेप्ट इन टर्म्स ऑफ आतां ऑटोमोबायल रिसायकलिंग 15 years जो 20 yearsचे कसो कसले एक लायफ सायकल म्हणून आसता खंयचे एक मेटिरियलाक. सो आमगेले काराक आमी रेकग्नायज करनी आनी आमगेले वेहिकल पॉप्युलेशन चड जाता आसा आनी ताजेची रिसायकलिंग केल्या निमित्त कितलो मदल्याले इकॉनॉमीक ग्रोथ आसता म्हणून स्लोली एंड इवेंच्युअली ते रेकग्नायज जावचे सुरू जालें आमगेले देशांत आनी आमगेले गव्हर्मेंटा थ्रूय. सो तशी UNांत आमगेले पिक जाले 2 पंत हांव सांगेन मक्केची. मागीर नंतर आमगेले ग्लोबल ऑन्टरप्रिनरशीप समिट म्हणून जाल्लें हांगा हैदराबादांत. आमगेले अरावंड 1200 ऑन्टरप्रिनर्स ऑल ओवर द वर्ल्ड पिक जाल्ल्यांची 400 फ्रॉम इंडिया 400 फ्रॉम युनायटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका थंय तुकून हाडटा आसलीं 400 डेलिगेट्साक आनी 400 फ्रॉम अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड. सो म्हाका हे मेल येवन म्हाका इन्फॉर्मेशन मेळटा जाल्यार ते 12 घंटे जाल्ले आनी आय कुडंट सायन अप फॉर सम रिजन. सो हांव आशिल्लें मिगेले ಸ್ವಲ್ಪ कनेक्ट्स आनी कॉन्टेक्ट्स आना दे put me on to the delegation of US. Considering that my involvement in this particular summit is very important and significant. तश म्हणून म्हाका थंय तुकून डेलिगेशन हाडता म्हूण सांगून मिगेले प्रोफायल वॉज वन ऑफ द डेलिगेशन थ्रू इवांका ट्रम्प. सो त्या एक ऑपॉर्च्युनिटी मेळ्ळें. फायनली कसं म्हणून सांगना आमगेले ऑन्टरप्रिनर करियरांत आमगेले ग्रोथ कशी येवची म्हळ्यार आमगेले कनेक्ट्स आनी नेटवर्क्सा थ्रूच. सो ह्या जाल्या निमित्त म्हाका निसणचिके चोडूंक सुलभ जालें. सो मागीर नंतर हांव सांगेन म्हाका आमगेले गव्हर्मेंट जो आमगेले देशांत कितले मल्टीफोल्ड ग्रो जाता आस म्हळ्यार आमगेले तसले एक रिसर्च केलाले और इम्प्लिमेंटेशन एनफोर्समेंट कशें करचें म्हळ्यार आमी सेपरेटली नॉन प्रॉफिट एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट करूं सुरू केलें आमगेले इंडिया म्हळ्यार देशांत कशी हे नो हाडीत म्हणून. सो हे अपास आमगेले नीती आयोग दॅट इज द प्लॅनिंग कमिशन ऑफ इंडिया Delhi Bison, they have recognized us. They have called us for multiple meetings that has gone for hours with different beneficiaries in the meeting. And itani amku manle that we'll be one of a policy advisors for them. Seeing ami kasa kella amon poduno, tani amka policy advisors jaya in terms of road infrastructure and connectivity monamka dilt. The pure jawka jalari quite hectic. But at the same time, it keeps us moving now. Generally, आम्ही कसं काम करतांची आमगे तेव्हाही आम्ही नॉन प्रॉफिट पडून घेता संची म्हळ्यार हे प्रोजेक्ट इन टर्म्स ऑफ इम्प्लिमेंटेशन आनी करता आसन जनरी आमकां एक रेकग्निशन मेळचेची ते आमकां चड काम करूंक.
सो ताजे निमित्त इट केप्ट अस गोईंग ओवरऑल. ग्रेट. आता तुम्ही हा पुरा चांगला एक्सपिरियन्स सांगितला. आता मस्त एक सक्सेस एक्सपिरियन्स मेळ्ळो तुमकां त्या स्टार्टअपांतू. सो ताज नंतर हेल्दी फायबर कोरया म्हूण सांगून तुमकां कशी आलोचना आयला? या पुरे करता असताना कश म्हळ्यार सांगना एक ideas or thoughts will take you in a different direction so that it contributes to the entire society or people around you. So या थॉटांतूची हेल्दी फायबर्स जाल्लाले कशी विषय म्हळ्यार म्हगे फॅमिलींत अराउंड 3 deaths जाल्ले टू कॅन्सर. सो म्हाका तेदन कळ्ळें की there is some change in the society or amongst us की we have to look at keenly. आता मी फुडली कालांतू इतले हेल्थ प्रॉब्लम्स जो आसले पुरे डिजीजीस उण आशिल्ले. आतां कशें ते चड म्हळ्यार आमगेले डेव्हलपमेंट जो पोल्युशन जो आमी खावचे नमनारी सो असल ट्रिकल डावन करून आमी येवका जाल्यार आमी खावचे नमनारी सुमार चेंजीस आयला. आमी फुडे नाल्ल ताला जो नलगडले एಣ್ಣೆ ताला सो असल पुरे आमी यूज करतासली जी आतां ड्यू टू लॉट ऑफ चेंजेस MNCs सुमार पळय जावन आतां रिफायंड ऑयल आयलांचे आमी. सो फायनली आमकां कळ्ळें की प्रति एक इज ट्रिकलिंग डावन टू ईटिंग अनहेल्दी ऑयल आमगेले पुरे जाता सोचे इट कॉन्ट्रिब्यूट्स अ लॉट टू अवर हेल्थ. आतां खंयचे एक भायर वचून खंयची एक तळा ताल्ल्यांतू बज कल्लारी ते आमकां थ्रोट इरिटेशन जावचो पुरो, तळ्यांत एक नमना जावचो पुरो, जो आमगेले पॉट अपसेट जावचो पुरो. सो आमगेले शॉर्ट टर्म अंतू कळना, शॉर्ट रन अंत कळना, बट लाँग रनारी मस्त कॉन्ट्रिब्यूट जाता आमगेले सिस्टमाक. सो तेदन म्हाका दिसली की एक खंयचे एक असले ब्रँड म्हळ्यार आमी इतले कसले कंप्लीट ट्रान्सपरंट आसूचे जो फुल बिलीफ हाडचे तसले आमकां खंयचे एक तसले मेळ्ळी. आनी पुरो जन रिफायंड म्हणटाची रिफायंड म्हळ्यार तांणी लेखचे प्युअर म्हणून, बट रिफायंड म्हळ्यार इतलो प्रोसेस आसा तांतू RBD म्हूण आसा, रिफायंड ब्लिचींग आनी डिओड्रायझींग. सो रिफायनिंग आतां अराउंड 24 केमिकल्स त्याला एक्सपोज जाता इन्क्लुडींग केमिकल कॉल्ड हेक्झेन जायत. ताजे नंतर डिओड्रायझींग म्हळ्यार हे इतले केमिकल्स एक्सपोज जावन जाता मस्त गाडी म्हणाल असतात तेलांतू ते डिओड्रायज करून मागीर नंतरी ब्लीच करतांची. सो ब्लिचींग तूं तुका ते तेल तुगेले दोळ्याक दिसची तशी तेल कलर येता. सो मागीर नंतर पॅक जाता. सो इतलो पुरो एक केमिकल्स आमी एक खावचे तेलांतू जायवे म्हण एक क्वेश्चन्स स्ट्रायक जालेले. सो आतां आमी नाल्लन तेल आमगेले फुडें बापावान जन्मावान कसो करचे आशिल्ले आमगेले आंगणांतूची रूख आसतासिल्ले ते सुकून करून मागीर नंतर तेल काडून वरचे गाणांत ना. सो त्याची कॉन्सेप्ट आमकां वापस हाडका म्हूण सांगून आमी हेल्दी फायबर्स सूर केले विच इज इन टू मॅन्युफॅक्चरिंग ऑफ कोल्ड प्रेस्ड कुकिंग ऑयल्स. सो दॅट इज द स्टोरी बिहायंड हेल्दी फायबर्स अँड हाऊ वी केम डावन हियर. ओके. तुम्ही हेल्दी फायबर आनी कसं सर्वीस आनी प्रॉडक्ट दिता आनी तुमगेली कंपनी तुका कितली जन आसा ती? सो हेल्दी फायबर्स सांगेल मंकेची आमी कोल्ड प्रेस्ड कुकिंग ऑयल्स मॅन्युफॅक्चर करून आमगेले ट्रेडिंग इन टू इट. सो आमगेले अराउंड वी स्टार्टेड विथ 11 प्रोडक्ट्स आतां अराउंड 30+ प्रोडक्ट्स आसा आनी आमी कोडियालांत सूर केलाले म्हळ्यार इत्याक जनरली आमकां निमगे तांची टायर 2 सिटींत कसले सूर केले म्हळ्यार हांव बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन बँगलोर, म्हगेले स्टडीज बँगलोरांत जालाले, म्हगेले घर हांगा आसूचे आनी कंपनी आमगेले हेड ऑफिस बँगलोराची. सो इथं आमी कोडेलांत सूर केला म्हळ्यार आमगेले एज्युकेटेड बेल्ट सगळेची कोणाकय नाल्ल ताला जो ते कशी करचे म्हळ्यार एक नव विषय न्ही. सो पूजनाक शिकिलेची पूजनाकय गोत आसा हेल्थ कसले कितले इम्पॉर्टंट म्हणून हेल्थ कॉन्शियस जन चड म्हणून आमी कोडेलांत सूर केला आनी म्हगेले गांव म्हळ्यार म्हाका मस्त खोशी पडटा म्हाका आमगेले वेंकटरमणाक इट्स एवरीथींग. सो तशी थंय तुकून कोडेलांत सूर केला आमी. तेजे नंतर आमगेले एक्सपिरियन्स स्टोर्स म्हूण केले आमी वेर वी नॉट जस्ट सेल द प्रोडक्ट बट वी हॅव सगळे आमी आमगेले रेंज ऑफ प्रोडक्ट्साचे बेनिफिट्स आनी अवेरनेस ड्रिवन प्रोग्राम्स हाडटांचे आमगे स्टोरांत.
सो तशी आमी एक्सपिरियन्स कोड्यान आन्सूर केले मागीर बेंगलोर आन्सूर केले आमी तशीच आमगेले healthyfibers.com अंत आमगेले प्रोडक्ट्स पुराय सेल जाता अराउंड 15 to 20+ ऑनलाइन चॅनल पार्टनर्स अंतू आमगेले प्रोडक्ट्स आसा लायक Amazon, JioMart, बिग बास्केट सो असल जनाल पुरे आमगेले ऑनबोर्डिंग जाला बिसाइड्स दिस आमी B2B करतांची इंस्टिट्यूशनल सप्लायजा करतांची आमी इस्कॉनाक पुरे सप्लाय करतांची सो B2B आसा B2C आसा आनी D2C आसा आमगेले ब्रँड अंडर आमगेले बैकंपाडीन एक यूनिट घाला आमी थंय कसं स्पेशालिटी म्हळ्यार आमी ते केलेले मशीन आमी डिझायन कोण डेवलप केलेले सो ते दॅट मशीन इज अंडर पेटंट एज वेल सो कसं आजे स्पेशालिटी म्हळ्यार कंचे त्याला कोल्ड प्रेस म्हणून सुमार मेळू पुरत मार्केटांतू बट हेल्थी फायबर स्पेसिफिक कसं इल्लें म्हळ्यार any oil manufactured under 104 degrees Celsius is supposed to be cold pressed oil as per the research. But under healthy fibers, आमी around 4 to 5 degrees पुशी चड वचना ताल हुन जायना ताल extract जावका जाल्यार that's a lot of care that goes into manufacturing this oil. कसं लायक म्हळ्यार एक आमकां पुजा ते कोल्ची बासेर सांगका जाल्यार एक पण तल्लांतू अपास तोंड कामून पूरा जन सांगताची इतक म्हळ्यार एक पण तल्लांतू हून जाल्यार ताय मारी पूरा न्यूट्रियंट्स ऊन जातात सो ते आमकां पुजा गोतस सो ताल एक्स्ट्रॅक्ट कोरका जाल्यार ताल काडका जाल्यार आमी इतले केअर घेतांच की म्हळ्यार ऊन टेम्परेचर असेल तितले चांग मस्त न्यूट्रियंट्स आमकां व्हरता आनी आतां नासलें ताल म्हूण आमी पळोवका जाल्यार आमगेले रॉ मटेरियल आमी कशी काडतांची म्हळ्यार आमी रिसर्च केला अंतू सो कशें जाता म्हळ्यार आमी नाल्लू वता सुकिल्ले करनांचे वता सुकिल्ले नाल्लांत आमी ताल करची न्ही आमी पुळ्ळी कालांत कशें आमगेले बप्पम जावं मामान एक कळका कुडांतू नाल्ला घालनू तांतू असील उद्दाय आमकां तितलें इम्पॉर्टंट आसा एक नाल्ल काडनू ताल करूंक नाल्लांतू खंयचे सोल्लांतूय ताल येता बट सगळे नाल्लाचे ते उदकाकय तितलें इम्पॉर्टन्स दिवन काडचें आमगेले हेल्दी फायबर्स ताल जेव्हा आमगेले रॉ मटेरियल तितलो आमी स्ट्रक्चर केलें एक पंत कोण तरी क्वालिटी म्हणटार तान मने एक क्वालिटी दिवका इन टर्म्स ऑफ आमगेले FFA म्हूण आसता तेन्नांत फ्री फॅटी एसिड्स सो सुमार जनाले आतां 0 to 15 आसूं स्केल 0 to 1 इज कन्ज्युमेबल लिमिट सुमार जनाले इट गोज बियॉन्ड 1 2 3 मागीर ते रिफायनिंग आवत्ता जो ते सोप मेकिंग आवत्ता पुरे आमगेले वी maintain that FFA at 0.1 to 0.2 that itself is an achievement but FFA is contributed with raw materials to कशी केल्लाले हार्वेस्ट कशें जाल्लाले खंयची फिल्डांत केल्लाले कशें फर्टिलायझर घाला ते हितून कशें ट्रान्सपोर्ट केल्ले आमी कशें मॅन्युफॅक्चर केल्ले पॅकेजींग थंय येता ते FFA सो ते तितले स्मॉल रेंज आर देट व्हिच इज अ प्राईड फॉर अस ओवरऑल सो दॅट्स रियली अ ग्रेट थिंग तुम्ही ह्या सांगेल पुरा तुमगेली जर्नी आयकतना इंजिनियरिंग इंडस्ट्रियल इंजिनियरिंग अंत केलाय मागीर IIM अंतू एंटरप्रेन्योरियल स्टडीज अंतू तुम्ही MBA केला सो तदनंतर आता दोन्ही स्टार्टअप स्टार्ट केलं सो ह्या सगळे जर पळयतना दिसता तुम्ही मस्त फुडें प्लॅन केला हांवें एंटरप्रेन्योर जावं का म्हणून सांगून सो तशें तुमकां खंय देखून ता इन्स्पिरेशन म्हणला आनी कसं ना सिलेक्ट केला ह्या पाता वचका म्हणून सांगून मिगेले नु म्हाका ड्रॉप करूं आयलो BMS फर्स्ट डे सो पूर जाणां कसं म्हणचे तूं एक लायक कडेन प्लेस जा म्हूण आमगे ते एक येस एक रिच्युअल सदां पांय धरून वचचें आम्हाला आनी अन्नाले फॉर एनी गिवन रिजन म्हळ्यार एक 2 उतर चड जावन आसा पूर घरकडे सो पांय धरतना ते पुरे म्हळ्यार इट गोज डावन आनी यू कॅन स्टार्ट अ फ्रेश डे पळय सो तशी सुरे दीस पांय धरून आम्हाला आनी अन्नान पांय धरता म्हणटाना अन्नान म्हणलें तूं कसं जाव का म्हणून तूं डिसायड करता एज द डे दिवस आयला म्हाका हांव डिसायड करता म्हणल्यार जायना एक खंयची एक गोल आसूं ना सो तूं जेन्नाक एम्प्लॉय करता की तूं एम्प्लॉय जाता म्हूण पळय दोनी वेज इट इज फायन दोनी वेज इट हॅज इट्स ओन प्रोज एंड कॉन्स ना तूं कसं म्हूण जाव का म्हूण पळय सो तेदन हांव सांगलें सो मिगेले न्हू मिगेले अज्जो ತಂಗೆಲ ಅಜ್ಜೋ पूरे जनाने बिजनेसमॅनाची सो हांव कशें लेखली म्हळ्यार हांव एक कसलें एक इनोवेट कोरनो जो हांव व्यार घालरी मिगेले
अंडर कितले काम आसतांचकी कामाचे आसतांचकी तांगेल फॅमिलीज हांव कॉन्ट्रिब्यूट करूं शकता म्हूण सो थ्रू this I can contribute to nation's building. This was the thought. It started off mastu san thought atukun sur jalale. Luckily it has become what it is right now. आणि कसं म्हणाली आमक इजी ना ग्यारा तसी लँक जन केदने कितले टफ तुगल काम म्हणताना I generally say we have around 10 to 12 employees. So I generally say बार families आपण इन घेऊ काम आहे म्हणून मिगल मात एकलेले नाही हांव कितलं आलोचन कोरका सो त्या स्पॉटात तुकुनू हांव आलोचन केल्यान तुकुनू हांगा पळोवलें लॉट ऑफ हार्डशिप्स येस बट एक सेन्स ऑफ सॅटिस्फॅक्शन इज ऑलवेज देर विथ दिस थॉट करेक्ट एंड ऑफ द डे आम्ही कोर्च कामान तो मेळचे एक सॅटिस्फॅक्शन आता थोडं अर्निंग खंयचे ना म्हणतात सम करेक्ट आता तुम्ही तुम्हाला सांगला मेन्शन केलं रिसेंटली वार्डिंग जाल्ला म्हणून सांगू न्हू सो तुमगेले एक वर्क लाईफ बॅलन्स कशी करतात तुम्ही एक मॅरिड लाईफ आणि तुमगेला बिझनेस पुरा कशी बॅलन्स करतात सो म्हाका वाडीक जावच पुश फुडें तुकून वाडीक जावन जतरी म्हाका चड डिफरन्स कसले ना कशी मिगेले नाम आनी आक्का जे मिगेले होल फॅमिली कंप्लीट सपोर्ट करता सुंची तसले फॅमिली म्हाका मेळ्ळा वाडीक जावन मिगेल म्हणून मस्त सपोर्ट करता इन एवरी इंच ऑफ इट म्हळ्यार कशें म्हळ्यार माय हजबंड आदित्य इज वर्किंग फॉर मिंत्रा ही इज इन टू मॉनिटायझेशन एंड अदरवायज ही इज अ वोकलिस्ट एज वेल तागेल एक बँड आसा सो तागेल कितले करियर इम्पॉर्टंट म्हूण आसा पळय तितले इम्पॉर्टन्स मिगेल करियर एकय आसा और एक दोनी पिंच चड आसा जनरली घर कडेन म्हळ्यार तांगेल पुरे कशें जाता म्हळ्यार 10 to 6, 6:30 जॉब मागीर नंतर स्विच ऑफ केल्यार जालें वापस फोन जायना पुरे आमगेल कशी जॉब जाता म्हळ्यार through and through Sundays I should be that vigilant as to what is functioning and what is not. So Miguel tasale background aka asal like family mentor is really great. Besides kasale restrictions na jo kasale ek कश म्हणजे एक कंपल्शन ना म्हणताना इट बिकम्स अ लॉट मोर इजियर आणि म्हाका कसं म्हळ्यार पूर तुकुनो आमी चलया ना पुरो जनांनी वी शूड स्टँड ऑन आवर ओन फीट इज द आयडिया बिहायंड इट सो मिगेले हांव सांगेल नवें डिजायन केलेलें मशीन इज वुमन वर्कफोर्स फ्रेंडली मिगेले टीमान तू देर मोर वुमन इन द टीम आमी काम करून तो आमी मॅन्युफॅक्चरिंगांत आसूं न्हू जल्द बायल मनशांका घेवचें it's generally told educate a man, you educate an individual, educate a woman, you educate a society, and that is true all the time. So amkate devan kanchana mane shakti dila ki madari we have so much love to share with a lot of knowledge, so making the most out of it, and I have a wonderful family to support. That's really nice. तुम्ही तशीची आमगेला ऐकतल ऑडियन्स सांग एक यंगस्टर सांग एक वुमन एंटरप्रेनर सांग कसं मेसेज तुमच्या इष्ट पावतात Women entrepreneurs, I just want to say kudos. It's lovely what all of us are doing. गम्मत बारी लायक काम आम्ही पुरे करता सुचे आणि जनरली कशें म्हळ्यार आमी घरकडचे काम आणि घराचे काम आमी बॅलन्स करचे त्या एकची समथिंग टू बी proud about. It's an achievement by itself. So we'll message youngsters akasan malari jaltitle tumgel yaar galya tumi business sur karya than being employed other ways. You can do a lot of contribution holistically, but at the same time our startup karta smun gara baisunu asu subad denu khanchi jaltitle tantu work karya amgel government must supportive asa joat must conducive environment asa like a business start koro kapure. So please draw inspiration from bigger entrepreneurs and start right away. Thank you so much. That's a wonderful message. तुमगेल स्टोरी तुमगेल जर्नी आणि तुमगेल काम खंडिताची मस्त जनांक एक मस्त इन्स्पिरेशन असा तुम्ही आज टाइम घेऊन तुमगेल बिझी शेड्युलामध्ये तू आमगेलो टू ऑनलायनार येऊन आमकां इंटरव्यू दिला आणि तुमगेल एक्सपिरियन्स शेअर केला तुमकां हांव मस्त धन्यवाद सांगता Sister, thanks for having me.
मस्त खुश जाल म्हाका तुमी म्हाका कॉन्टॅक्ट केला तेदना की एक सना काही जनान पळयला रेकग्निशन आसता म्हणून थँक्यू व्हेरी मच आमगेले आमची गलायनाची तुमी हे फर्स्ट ऑफ ऑल हे करता संचानी आमची गेल्याने आनीक आमची गेल्या सपोर्ट केला री आमगेले पॉप्युलेशन फर्स्ट ऑफ ऑल उणे आमी एक आमची गेल्यान आनीक आमची गेल्या सपोर्ट करनो आमी एज्युकेटेड ताजी वेरी सो वी कॅन डू वंडर्स ओवरऑल ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ತುಮಗೆಲ್ಲ ಅಂತು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಂತು ಅನಿಕೆ ಮಸ್ತ್ ಸಕ್ಸಸ್ ಮಾಡೋ ತುಮ್ಗೆ ಅನಿಕೆ ಏಕ ಮಸ್ತ್ ರೆಕಗ್ನಿಷನ್ಸ್ ಮಾಡೋ म्हणू विश्वकोंकणी केंद्रा सायड ಅದಕ್ಕೂ नमी विश करताती मस्त थँक्यू तशीची आमगेल हे कार्यक्रम पळयला तुमक सगळ्यांक नमस्कार